हांव सेक्रेटरी देवस्थानचो वामन पंडित. आमचो 90वो जत्रोत्सव बोडगेश्वराचो स्टार्ट जाता 12 जानेवारी, पण 32वो वर्धापन दिन आसा पळय तो 11 जानेवारीसून स्टार्ट जाता. आमचो 11 जानेवारी वर्धापन दिन फाल्यां संडे आमचो जत्रोत्सव. मागीर परत आमची 13 तारखेक आमची कमिटीची पुजा आणि त्यानंतर बाकीचे 14, 15, 16, 17 म्हणजे प्रत्येकाक आम्ही वाटून दिल्लेले आहात. म्हणजे तेतून टेम्पोकार येयले, रिक्षावाले येयले, म्युनिसिपालिटी येयली, मागीर फिश मार्केट येयले. अशें करून आमची जात्रा आसा पळय ती फुडल्या आयतारा म्हणजे 19 जानेवारी आमचे लास्ट दीस आसा. पण ह्या 11 तारखेसून आमचे प्रोग्राम सुरू जाता. आमी हेतून बरे बरे प्रोग्राम हाडलेले आसा. तशेंच आमी आमची पत्रिका छापलेली आहा, म्हणजे सगळ्यांक कळपाक लोकांक म्हणजे खंयचे खंयचे आमी ह्या फावटी आमचे लोकल जे कलाकार आहा गोंयचे तांकां आमी पयले प्रेफरन्स दिला. म्हणजे लोकांक दिसचें की आपली कला सादर करपाक एक प्लॅटफॉर्म जाय आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. आनी ते लोकल तशेंच आमी 3-4 प्रोग्राम आसा पळय ते मुंबयचे कलाकार आसा, कारण थोडे मिक्स आमी थेयल्लेले आसा. तशेंच भरतनाट्यम हे लोकल अशे 19 तारीख पर्यंत आमी प्रोग्राम थेयल्लेले आसा. आनी त्या खातीर 19 तारीख जाल्या नंतर आमचे प्रोग्राम हे जाता. त्यानंतर आमची फेरी आसा पळय ती 26 जानेवारी पर्यंत आसतली. कारण थोडेच दीस उरता की 10 दीस जाता. पूर्व आमची जात्रा 13 दीस आसलेली, अंदू आमी त्या खातीर 10 दीस केल्या. आणि त्यानंतर बाकीचे जे प्रोग्राम आसा म्हणजे फेरी चालूच रावतली, कारण लोकांकूय देवाचें दर्शन घालतलें. कित्याक 11 तारखेच्यान जी स्टार्ट जाता पळय न्हू खुबशी गर्दी आसता आनी लोकूय मागीर येवपाक हें करता, कारण लायनीक रावचें पडटा, हें करचें पडटा. म्हणून त्या खातीर आमी फुडलो प्रोग्राम आसा पळय की फुडल्या रविवार म्हणजे सोमार पासून एक 8 दीस फेरी थेयल्लेली आसा. म्हाका सगळ्या भाविकाक तशें आमचे महाजन आसा पळय हेंच्यांनी आतां महाजनांनी बी खूब आमचें काम केल्लेलें आसा. आतां जाले 15 दीस आमचे कमिटी मेंबर्स काम करता, तशेंच सगळे जाण आमचे महाजन काम करता. आमचो हो आसा सागर मांगले, म्हाका दिसता की त्याचो हें वांटो भितून कमीत कमी 70% आसा. आमचो कमी आसा, आमचो 10% धरया. पण तो सगळीं कामां बऱ्या भशेन हें करता, हँडल करता. ती नॉलेज आमकां ना, आमी फक्त उलयतात अशें भाशणां दिता. पण कार्यक्रम करपी आसता जे महाजन आसा, हो आसा देवेश आसा, आमचो सिनियर हांगा आसा शामू पेडणेकर, तो सगळे कामां पळयता. तशेंच देवेश आसा तो स्टॉलाचें पळयता. 8-10 दीस जाले तो वतान करपता. त्या खातीर देवूळ सजयलेलें आहा. तशेंच सगळे जाण म्हणजे जे फेरीवाले आसा तेंच्यांनी येयल्ले आसा. म्हाजी सगळे महाजन तशेंच भक्तगण आसा आमचे गोंयानूच ना, गोंयाच्या भायरूय आसा. तेंच्यांनी फाल्यांच्यान 11 तारखेच्यान सगळे 11 ते 19 पर्यंत आमचो महाप्रसाद आसा. तशेंच सगळ्या लोकांक विनंती आसा, सगळ्या महाजनांक विनंती आसा की तेंच्यांनी 11 तारखे पासून येवचें. कारण म्हाका दिसता की म्हापश्यांतले लोक आमचे जे जास्त आसा पळय ते चडशे महाप्रसादाक पावत ना. हांव सगळ्या म्हापशेकारांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी महाप्रसाद जो आसा पळय तेचो हें घेवचो. कारण म्हापशे बोडगेश्वराची जात्रा आसा, म्हापशेकार तितून सहभाग जावंक जाय. आनी म्हापशेकारांक विनंती आसा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवन ह्या जात्रेक सगळ्यांचो सहभाग आसचो, तेंच्यांनी हातभार लावचो. तशेंच महाजनांकूय विनंती आसा की तेंच्यांनी येवचें, सगळ्यांनी हातभार लावन आमकां हें करपाक. कित्याक 8 जाण आमी आसा कमिटी मेंबर, 7 जाण आसा सद्या. तांकां सगळ्यांक महाजनाचो सपोर्ट आसल्या की लोकांचो हातभार लागल्या शिवाय ही जात्रा जावंक शकना. की ही जात्रा आसा ती व्हडली आसा. कारण त्या खातीर म्हाजी सगळ्यांक विनंती आसा की सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो, जात्रा बऱ्या भशेन जावची. आनी देव बोडगेश्वर आसा पळय तो आमी कांयच करिना, आमी फक्त काम करता. फक्त देव बोडगेश्वर आहा ते सगळें आपलें काम करून घेता, वेवस्थीत करून घेतलो अशी आशा बाळगता. सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की 11 ते 19 पर्यंत सगळ्यांनी येवचें. आनी सगळ्यांनी हे जे प्रोग्राम आसा आमी खुबशे प्रोग्राम त्याचोय आनंद घेवचो. की प्रोग्राम आमचे 5 2 दिसाक 2 प्रोग्राम आसात. पयलो 5 आसा आनी मागीर 7-7:30 आसा. दोनूय प्रोग्रामांक लोकांनी अवश्य येवचें, पळोवचें. कारण कलाकार जेन्ना सादर करता तांकां लोकांची गर्दी जाय आसता. कितें कला सादर करपाक प्रेक्षकाचो हें आसूंक जाय, सपोर्ट आसूंक जाय. त्या शिवाय कला हें सादर करपाक जायना.
तेन्ना म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की सगळ्यांनी येवचें आनी सगळ्यांनी हें करचें, साथ दिवची. फाल्यां वर्धापन दिना दिसा आमी नवीन म्हणजे लास्ट इयर आमी केल्लेली ती उत्सव मुर्ती चांदीची, तेची मुर्ती प्रतिश्ठापन म्हणून जातलें फाल्यां. आनी ती स्टार्ट जातली कमीत कमी 10:30 ते 11 वाजेपर्यंत सुरू जातली. आनी ती पुजा म्हाका दिसता कमीत कमी 10 ते 11 भटजी आसतले, 10 ते 11 भटजी आसा अशें म्हाका तरी खबर आसा. आनी ती मुर्ती प्रतिश्ठापन जाल्या नंतर मागीर पुजा जातली आनी त्या नंतर मागीर आरती जावन मागीर महाप्रसाद जातलो. आनी त्या नंतर आमी 2 हे थेयल्या, एक म्हणजे स्पर्धा वेशभूषा आहा आनी दुसरें म्हणजे एक हे जी आमची बायलां आसा पळय दिपोत्सव, दिवजा म्हणटात आमी, ते जातले. आनी त्याच्या नंतर मागीर 8:30 सत्य साई मंडळ म्हापसा तर्फे हे भजनाचो कार्यक्रम जातलो. मागीर दुसरे दिसा आमी बरयल्लें जाता, दुसरे दिसा म्हणजे आमचे जात्रा जातली. त्या दिसा सांजचे दनपारच्या जात्रा जी आसा ती आमची दनपारच्या 12 आमी सारकी बरोबर 12 आमची जात्रा जाता. आनी देवाचे ते आमची मुर्ती आसा ती तेजे उगड करून ती जात्रा 12 आमचे स्टार्ट म्हणून आमी हें करता, जे कितें आरती जावन हें करून मागीर ते उपरांत महाप्रसाद आसता. आनी प्रत्येक आमकां आतां अशें आसा पळय म्हापशेचे जे आसा पळय प्रत्येक राष्ट्रोळी आसा, प्रत्येक डिपार्टमेंट आसा, प्रत्येक हेंचो मान देवाक जो आसा पळय 12 येता. तेज्या उपरांत आमची जेन्ना देवाची जाली जात्रा स्टार्ट जाली न्ही, आमी प्रत्येकांक जितकी राष्ट्रोळी देवस्थान आसा तितकी खंयची देवळां आसा ती घाटेश्वराचो आसा, तेजो भाव घाटेश्वर, तेजो सगळ्यांची मान येता तो आमी टाटा येता पळय जी मान, तेजो सगळ्याक प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे, पुलीस डिपार्टमेंट आसा, ट्रॅफिक आसा, फायर ब्रिगेड आसा, सगळ्या डिपार्टमेंटाची जी मान येता तो देवाक येतकूच आमी हें करता. मागीर आमचो महाप्रसाद आसा. परतून सांजचे जे आसा पळय आमचो एक मराठी बॉम्बेच्यान आमी प्रोग्राम हाडलेलो आसा स्वर संपदा म्हणून. आनी तशेंच करून आमी 4 सुमारे आमची श्री सत्तपुरुष ब्राह्मण दिंडी प्रताप कामुर्ली तेंची आमी 4 दिंडी दवरलेली आसा. मागीर मराठी प्रोग्राम आसा. आनी दर वर्सा जात्रा म्हणटा 12 न्ही, ते एक आमकां दशावतारी नाटक आसा शिवशक्ती महिमा, हे 12 एक नाटक आसा, ते साजरो जातलो. तसोच दुसरे दिसा जे आसा पळय ती आमची सत्यनारायणाची म्हणजे आमच्या तिसरे दिसा समाप्ती म्हणून दनपार सत्यनारायणाची पुजा आसता. मागीर रातची 11 जी आसा पळय ती देवाक सगळ्यांक श्रीफळ दिवन हे करून ती समाप्ती आसता. तिचे भरपूर मेहनत घेता आमी. पळोवंक गेल्यार येदी व्हडली जात्रा म्हणजे सुरक्षीत सांग जाय. स्टॉल वाटावी फकाणाची गोष्ट न्ही, कोणाक फाल्यां म्हणटा ते आपणाक येवंक आपणाक मेळोंक घेरा वता. हे फावट यंदाच्या वर्षी अशी आमी जागे वाटला पळय तेंच्यांनी, म्हणजे हांव इंचार्ज जालो तरी तेंचे दोगांनी इतकी भुमिका घेतला पळय एकदम व्यवस्थीत आनी लोकांक मना सारकी घेतलेली आसा. तसोच आमचो एक कार्यकर्तो आसा, आमी केळीचो स्टॉल दिता. केळीचो स्टॉल म्हणून दिता पळय तो आमचो एक नारायण वराडकर म्हणून. तो भुरगो इतको मेहनती, तो बाबडो आपली ल्यो घालून सकाळचो 5 येता, रातचो 2 वयता. कित्याक तो आमकां जो आमकां फळ येतलो पळय तो आपूण ते एक टार्गेट धरून तो वाडयता. ताका म्हणटा की जितको देवाक फायदो जाता न्ही तितको ताका खुशी जाता तो. तसोच आमचो दुसरो एक आसा पळय कुणाल धाळगडकर म्हणून. तो भुरगो असो आसा कार्यकर्तो, ताका कितें ताका जात्रा लागीं पावली न्ही, हे जालें तें जालें फाटल्यान लागत आसा, बाबा हे कितें करता तुमी. म्हणजे कोण तरी असले जे कार्यकर्ते आसात पळय तांकां अशें दिसता बाबा देवाचें कार्य लागीं पावलें, तुमचे कडेन कित्याक जायना. ते आमकां कमिटी क्वेश्चन करतात. ते आमकां विचारले बद्दल आमकां वायट दिसना, म्हणजे तेंचे कितें तरी बरें दिसता बाबा ते तुमी करात. ते हे फाटल्या वर्सा केला पळय हेजे पेक्षा तुमी बरें करा. तशें आमचे कार्यकर्ते आसा. आमचो आसा दिलीप आसा, आमचो दिपक कवळेकर आसा, मागीर खुबशे आमचे हे आसा म्हाजन आसात. ते स्वता जावन ते आमचे मुद्दम हांगा येवन कितें कितें देवाचें कार्य करूंक सोदता. तुमकां ही यंदाची जात्रेक सगळ्या हांव म्हाजनांक भक्तगणांक हांव विनंती करता तुम्ही सगळ्यांनी जात्रेक येवचे. आमचो महाप्रसाद आसा, डेली महाप्रसाद आसा, तो लाभ घेवचो. आनी तुमकां हांव जात्रेच्या हार्दिक शुभेच्छा अशें हांव हें करता. गोबी मंचुरियनाचो स्टॉल बीन आसतलो ना? गोबी मंचुरियन म्हणजे यंदाचे वर्षी कितें केलां ना, चाट तेंच्यांनी दवरला. तेजे आमकां अशें सांगलेलें की जेचे कडेन कोणा कडेन लायसन आसा, FDAचें लायसन आसा जाल्यार तांकां कांय प्रॉब्लम ना. जेंच्या कडेन जे कोणा कडेन लायसन आसतलें पळय तेंच्यांनी करूं येता. तशें हें ना, कित्याक तांकां मेन थींग आमी एकूच हें केलां की तेंचें लायसन आनी तेंच्या मागीर ती शेवपुरी चाट हे जे कितें आसा ते करतली ती.
म्हाका सांग स्टॉल्स कितले आसतले ह्या वर्सा? स्टॉल जे आसा पळय, स्टॉल आमचे मोर दॅन 700 अबाव आसा आणि तितून आमचे जे मेहनत घेवपी आमचे कार्यकर्ते म्हणटा पळय म्हाजत, तांकां आमी पे करिना काय ना, ते आपली स्वताच्यान देवाचे कार्य म्हणून ते स्वताच्यान वता. एक आमचो आसा दिलीप कोळेकर, तो आपले कामाक लीव घालून आणि शाणू म्हणून आसा, ताका आमी शॉर्ट फॉर्म शाणू मांद्रेकर आसा पळय, तो आपले तांकां हरची जॉबाक आसा, आपलो धंदो सायडीक करून देवाची सेवा करपाक जे सकाळचे ते 10 येतात पळय, रातचे 10:30 येतात ते आसता आनी तांकां आमी कांयच दिनात, 1 रुपयाचो आमी तांकां कांय दिनात. तशेंच म्हाजे एक आमचो कुणाल धाडगळकर हो हांगा ऑफिसान बसून आसता की ऑफिसांचेर कितें आमचे लेखी आसा सागराक तो हेल्प करता. तशें आमचे कितें आसलें इनवर्ड कितें येता, कोण कितें दिता, कोणाचें कितें कितें येता सगळें कुणाल धाडगळकर पळयता. तशेंच आमचे पतीश आसा, पद्मा आसा, विराज पंडीत आमचो आसा, ते सगळे जे आमचे कोणाची नांवां घेवंक आसा तेजेर माफ करचे. ही भरपूर आमचे असे कार्यकर्ते आसा की हांगा स्वताच्यान मुद्दम हांगा वावरपाक येता. तितके जाणां जे घेता की नांवां कमी जातली आनी सगळ्यांचो आमकां प्रतिसाद इतको बरो आसा की आमी कितें तरी बरें करूं येता तरी अशें म्हणटात. बोडगेश्वराक नमन करून, शांतादेवीक नमन करून हांव एक 2 शब्द उलयतां. कारण अंगुदी 90 वर्सांची जात्रा आमची ही एका मतान एका हितून बरे भशेन जावची, ही कोणाक कसलेच त्रास जावचे न्ही. आज कशी इतली वर्सां आमी पयले कसलेच त्रास, कसलेच धन्या कोणाक त्रास जायना, सगळे आपले वेवस्थीत पोट भरता, देवाचे कृपेन नांव घेता आनी चल्ले. हो बोडगेश्वर असो आसा गोंयचो, म्हापशेचो गोंयचो इंडस्ट्री संवसार राखणटा, संवसार राखता तो. संवसारात जे लोक जे कोण तेजे नमन करून पळय हें करतात तितले तूं इच्छा भागयता. आनी त्याच पळय अंदू ही 90 जाता आनंदीन उमेदीन आमी करतले. इतल्या सांगून हांव 2 शब्द फुडें. तुम्ही पळयतात GNH.